नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। मुख्यमंत्री पर्रीकारान बीजेपी आमदारांबरोबर घेतली बसका। मायनिंग बेगोबेग सुरू करपाचेर भासाभास। पर्रीकार खंय मोदी बरोबर फोनार करतलो। मायनिंग सुरू करपाचेर चर्चा। चिंबलाचे मारबडे प्रकरणात रोहन खंवटेन नाव घेवन उलोवचे। रुदाल फर्नांडिसाचे आव्हान। काँग्रेसीचो रोहनाचेर फोग। रोहन म्हणटा कसले चौकशेक तयार। मडकय नवदुर्गेचो उत्सवाक उमेदीन सुरवात। महाजनांची रथोत्सवाक संमती। कोर्टान सुनावणी फुडें धुकलेल्यान ग्रामस्थ खोशी। नवदुर्गेच्या उत्सवाक भक्तांची गर्दी। मायनिंग सुरू जातली मात मर्यादित। कामगार मंत्री रोहन म्हणटा गोंय सरकार आनी लोकांनी रोजगारा खातीर वेगळो मार्ग सोदचो। आनी एथलेटिक्सांनी सोयी सुविधांचो लाव घेवचो। देशा खातीर कितें तरी करचे। भारताची आदली धांवराणी पीटी उषाचो उलो। रील्स ऑन हिल्स फिल्म महोत्सवाचे मडगांव उक्तावण। पर्रीकारान आपले ताळगांवच्या फ्लॅटार शेनवारा सकाळच्या आदेशाक ऑफिसरांबरोबर आनी सांजे आमदार मंत्र्यांबरोबर बसका घेतली। मायनिंग बेगोबेग सुरू करपाचेर हे वेळार खंय पर्रीकारान आमदार मंत्र्यांबरोबर चर्चा केली। मायनिंगाच्या प्रस्नाचेर पर्रीकार प्रधानमंत्री मोदी कडेन फोनार चर्चा करतलो अशें प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान सांगलें। सकाळच्या आदेशाक ऑफिसरांबरोबर जाल्ले बसकेत पर्रीकारान गोंयांत चालू आशिल्ल्या मोठमोठ्या प्रकल्पांचेर चर्चा केली। पर्रीकारान शेनवारा आपले ताळगांवच्या फ्लॅटार घेतिल्ले बसकेत मंत्री विश्वजीत राणे, उपसभापती मायकल लोबो आणि आमदार ग्लेन टिकलो मात पावूंक ना। बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरूय बसकेक आशिल्लो। Everything about development in all constituencies was discussed. Everything about the running of the administration was discussed. Everything was discussed to streamline the functioning overall. And we discussed various difficulties that were felt. In the course of the discussion, certain highlights were there, obviously, like starting of mining at the earliest. The moment electoral process in 3 states is over, to prevail upon the High Command of the BJP to act fast and see that some solution whereby we will be able to start mining development in their respective constituencies. It was the strengths and the shortcomings in different functioning of the ministries as to where it needs toning up. All that was discussed, and we decided to meet again individually if certain problems still remain unresolved. The need was discussed that all have to work together and see that everything functions properly, because we will soon have to face a parliamentary election and 2 assembly seats also, where we will have to face an election, to see that a message goes that we have a good functional government. Works are taking place in the respective constituencies, and issues whether they are mining or other issues that we face, we will attain closure by proper resolution. मायनिंगचा विषय काय? मायनिंगचं काहीच ना. अरे तो मायनिंग विषय सांगला बरं. कोण ना फक्त प्रत्येक आमदाराने आपल्या विकासाची गोष्टी सांगल्या आणि मायनिंग एक करचे बेगीन जावचे कशें तरी सेंट्रल अपील करचे, म्हणजे पंतप्रधानाकडे उलोवचे म्हणून सगळ्यांनी आमदारांनी सांगला। प्रायम मिनिस्टरकडे उलोवचे आणि सीएमान कितें उलयता म्हटला? सीएमान आयकून घेतलं सगळ्यांनी। उलयता म्हणून सांगून आयकून घेतलं न्ही सीएम तर हय नाव काय सांगता सीएम आपले प्रयत्न करतलो। हेल्थ बरें आसलें। हेल्थ बरें आसा। आतां 6 वर सुमार बैठक जाली हेजे कळ्यान पळय सीएम एक वेळ कॉल करतलो पीएम। हय हय शुअर कॉल करतो। शेनवारा सकाळच्या आदेशाक पर्रीकारान सुमार 1.5 वर ऑफिसरां वांगडा चर्चा करून गोंयांत चालू आशिल्ले वेगवेगळ्या उदरगतींचे प्रकल्पांचो नियाळ घेतलो। मांडवीचो 3रो पूल थारायल्ले मुजती भितर पुराय करात म्हूण पर्रीकारान ऑफिसरांक सांगलां। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी वांगडा सिनियर विजे ओंकार फळारी। चिंबलातले मारबडे प्रकरण आयटी मंत्री रोहन खंवटे आनी आदले आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिसाचो पूत रुदॉल्फा मदीं वाद जावपा मेरेन पावला।
IT पार्काक विरोध करपी लोक आदल्या आमदाराच्या पुताचे म्हूण रोहनान उलयल्या उपरांत व्हिक्टोरियाचो पूत रुडाल्फान रोहनान नांव घेवन उलोवचें म्हूण आव्हान दिलें. मजगतीं चिंबला 6 जाणांच्या गँगाकडच्यान मार खावपी प्रवीण चोपडेकारान हें कारस्थान रोहनाचें म्हूण कंप्लेन केल्या. IT पार्काक विरोध करपी लोक गुंडा असून आदल्या आमदारांचो पूत तांचो लीडर म्हूण IT मंत्री उलयल्लो. I realize that most of these people who are so-called social activists are belonging to a ex-Gunda, a son of a former MLA politician, who is maybe finding that settlement favorable जायत न जायत ताका. IT मंत्र्यान सरळ नाव घेवन सांगचें म्हूण आदली आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिसाचो पूत रुडॉल्फ म्हणटा. तेका लागून हांवें तुका सांगलां तेणें कोणाक केला तें तेणें क्लियर करूंक जाय. नाव घेवचें तेणें क्लियर करूंक जाय आनी ती प्रॉपर्टी जर आयडेंटिफाय करूंक जाय म्हणजे लँड ग्रॅब केला म्हणटा पळय. आदली आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिसूय ह्या विशयाचेर उलयली. हांवें एक ऑर्गनायजेशन केलां म्हूण तुका वायट दिसलें इतलें तें वायट दिसोंकूच आतां वायट दिसलें. आमी ऑर्गनायजेशन आपलो गांव सांबाळपाक आमी करतलींच, कित्याक करची ना. बरें भुरगे वयर काडटलींच, बरें तें करतलींच आपल्या गांवांत. तें आमी करून दाखयलां. पुलीस तपासाचेर IT मंत्री रोहन सातीस्वेद आसा. कंप्लेन मागपाक हांवें पुलिसेक मागला की डेफिनेटली यू नीड टू डू अ प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन अँड फायंड आउट वॉट हॅपन्ड, वाय इट हॅपन्ड आनी हाज्या फाटल्यान एक्चुअली हेतू कितें काय म्हणून. सो हांवें DGP कडेन उलयलां ऑलरेडी हे. सो ते समज करता व्हेरी मच वेलकम. आतां इफ दे वॉन्ट टू लॉन्च अ FIR, क्रिएट, इट लुक्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल थिंग टू क्रिएट सम न्यूज. आय लीव इट टू देम. इन्व्हेस्टिगेशन्स आय हॅव आस्क्ड फ्रॉम पुलीस. प्रवीण चोपडेकारान पुलिसांकडे रोहनान मारबडे करपाचे कारस्थान रचला म्हूण कंप्लेन केल्या. ह्या प्रकारा वेल्यान रोहनाचेर दुबाव घेवन काँग्रेसीन ताचेर टिका केली. आयज आमी पळयता की आमच्या गोंयांत डेमोक्रेसी चल्ल्या काय पोर्तुगीजाच्या टायमार सालाजार चल्ल्या. आयज आमी पळयता की रोहन बाब जावं तेचे बाकीचे मिनिस्टर आहात तांकां दिसता की बाबा लॉ आपल्या हातीनूच आसा आनी ते जजमेंटूय आपुणूच दितात. म्हाका एक सांगपाचें आहा की तुमकां खबर आसतली की दोना पावला ऑलरेडी IT पार्काक लँड एक्वायर केल्लें आसा. हो सरकार थंय कित्याक बांदूंक सोदना की हितून लोकांच्या बऱ्या खातीर सांडून ह्या मिनिस्टराचे आपले स्वताचे कितें तरी बेनिफीट घेवपाची ताका दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडकय नवदुर्गेचे उत्सवाक उमेदीन सुरवात जाल्या. महाजन आनी ग्रामस्थां मदीं आशिल्ल्या सुनावणेचेर फुडलो निर्णय 6 तारखेर घेवपाचें थारायलां. रथोत्सवाक मेकळीक दिल्या. महाजनांनी रथोत्सव हरकत ना म्हूण सांगलें. न्यायालयान बरो निर्णय दिला म्हूण ग्रामस्थय खोशी. सगळ्यांनी समंजस भुमिका घेतिल्ल्यान नवदुर्गेच्या उत्सवाक शांततायेन आनी उमेदीन सुरवात जाल्या. जे आयज थंय काल कितें डायरेक्शन दिल्लें कोर्टान वेलिफाक जे कितें वचोन दिल्लें तें करपा खातीर तें कोर्टान स्थगीत केलां. आनी आयचें जें हियरींग 2:30 सुमार आसा तें प्रिपोन करून मुदळ घेतलें आनी आतां तें 6 तारखेक दवरिल्लें आसा. पब्लीक इश्यू आसा, पब्लिकाचो इंट्रस्ट आसा आनी देवीची जी जें फंक्शन जावंक जाय, जी जात्रा जावंक जाय ती स्मूथपणे जावपाक जाय हें कन्सिडर केल्लें आसा. तांच्यांनी जे से तांचो दिल्लो आसा तांच्यांनी रथाक आडोवपाक तेंचें कांय ऑब्जेक्शन ना अशें कमिटीच्या हेच्या प्रमाणे तेंच्यांनी तेंचो से दवरिल्लो आसा, दिल्लो आसा से. नवदुर्गेच्या उत्सवाक लोकांनी मोठ्या संख्येन हाजेरी लायल्या. मंत्री गोविंद गावडे थंय पावलो. देवीचो उत्सव बरे तरेन जावचो म्हूण तो उलयला. आज 2 दीस हो उत्सव जातलो. त्या उत्सवाक बरे तरेन हो जात्रेचो सण जो आसा तो संपन्न जावचो आनी देवी नवदुर्गेन हें बरे तरेन रितीन काम करून घेवचें. आमची जात्रा गेले 26 तारखेपासून सुरू जाल्या. आज आनी फाल्यां आमचो मोठो उत्सव आसा. आज आमची महापर्वणी, आमचो दनपारां 3 सुमार जे खंयच्याच देवळांत जायना तसो उफार आज आमच्या देवळांत 3 सुमार जातलो आनी सांजे मागीर रथा कडेन थंय पालखी वचून सकाळीं 5 सुमार आमचो सगळ्यांत व्हडलो रथोत्सव जो गोंयांत सगळे कडेन जगप्रसिद्ध आसा असो रथोत्सव फाल्यां सकाळीं 5 सुमार सुरू जातलो. ताच्या नंतर मागीर सांजची दिवजां जातलीं आनी दिवजां जाल्या नंतर परत रथाची सांगता थंयच्यान सातेरीच्या देवळा कडल्यान परत रथ हांगा देवळा कडेन येतलो आनी हांगा देवळाची सांगता जावन रातची आमची सभापुजा आसता
ती सभापती जातकच जात्रेची सांगता जातली. तुम्ही पळयता मडकय नवदुर्गेची जात्रा जी भावीक हांगासर आतां लायनी लागल्या दर्शन घेवपाक. आयज उपास आनी फाल्यां ही जात्रा म्हणल्यार सकाळी पहाटेचेर रथ आनी व्हडा संख्येन लोक हांगासर दर्शन घेवपाक आता हजर आसा. मडकेच्यान विवेक प्रभू. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. मायनिंग बेगीनूच सुरू जातली, मात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशा प्रमाण ती मर्यादीत आसतली. तेन्ना सरकारान लोकांनी रोजगारा खातीर वेगळो मार्ग सोदपाची गरज आसा म्हणून कामगार मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. मायनिंग बंदेक लागून राज्यांत वाडिल्ली बेकारी आनी भविश्यातलो उपाय ह्या विशयाचेर NGO गोवा लायव्हलीहुडा वतीन परिसंवाद जालो. त्या वेळार रोहनान मायनिंग सुरू करपा खातीर सरकार यत्न करता म्हूण सांगलें. NGO गोवा लायव्हलीहूड फोरमान पणजेक खासा परिसंवाद दवरिल्ले. त्या वेळार गोंयचो रोजगार विशयाचेर तांणी डॉक्युमेंटरी दाखयली. तातूंत मायनिंग बंदीक लागून गोंयची जीण कशी हाल्ली ती दाखयला. मायनिंग बेगोबेग सुरू करूंक गोंय सरकार सगळे उपाय सोदता म्हूण कामगार मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. See, we have to understand it's a very serious concern. Unemployment in the mining belt, direct unemployment, indirect unemployment, businesses shutting down are things which are reality. Now, one is the starting of resumption of mining in whatever way it has to happen at the earliest. We have to look at that, and that is what I feel the government and the CM and we are looking for it. At the same time, people like Putubab Gaonkar, his mining front, the people who are unemployed under that banner are striving, each one in his own way is putting it together. मायनिंग सुरू जातली, मात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण ती मर्यादीत आसतली म्हूण रोहनान सांगले. तेन्ना गोंय सरकार आनी लोकांनी रोजगारा खातीर वेगळो मार्गूय सोदचो. IT सेक्टर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करूंक शकता अशें रोहन उलयलो. मायनिंग रिझम्पशन आम्ही जितले बेगीन मागताच, पूण ते पयली भशेन काय जायना. जाल्यार वी नीड टू नो हाऊ टू एक्चुअली लुक एट क्रिएटिंग ऑपॉर्च्युनिटीज. IT इज वन ऑफ देम. सो वी नीड टू एन्श्योर दॅट वॉट एवर वी डू, वेदर ट्रेडिशनल एक्टिविटीज लाईक फार्मिंग to latest technological opportunities, we need to have a sort of a policy which can bridge this gap for the youth and the people of Goa. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पोर्तुगालचो प्रधानमंत्री गोंयचो पूत आंतोनियो कोस्ता गोंयांत आयिल्लो त्या वेळार PWD मंत्री ढवळीकारान ताका सॉरी म्हणपाक लायिल्लें. मात आतां तोच सुदीन ढवळीकार पोर्तुगालाक उदकाचे पुरवणेचो अभ्यास करपाक खंयचे तोंडान गेला काय म्हूण आपाचो प्रस्न. सनातनाचो पुरस्कर्तो ढवळीकाराक आता पोर्तुगालाची पाश्चात्य संस्कृती दिसना काय अशें आपाचे एल्विस गोम्सान विचारलें. खंयच्याय राज्याचो भुरगो किंवा भुरगे दुसऱ्या देशांनी जर वचून किंवा दुसऱ्या राज्यांनी वचून जर शायन जाले खंयच्या खेळा मळार म्हणा पॉलिटिकल मळार, जाल्यार ताका एक शाबासकी दिल्ली वता. हांगा अशें जालें की मडगांव गांवचो एक भुरगो आज पोर्तुगाल हाचो प्रधानमंत्री आसा. ज्या राष्ट्रान गोंयचेर राज्य केल्लें कितलीं वर्सां, 450 वर्सां, आज त्या राष्ट्राचो तो प्रायम मिनिस्टर जालो. आनीक ताका इंडियन गव्हर्मेंटान जेन्ना इन्विटेशन दिल्लें तो आपल्या गांवान इंडियन आयलो, घरा कडेन गेलो तेन्ना महाराष्ट्रवाडी गोमंतक पक्षाचो सुदीन ढवळीकर हो जो मिनिस्टर आसा ह्या सरकारान, ताणें तेन्ना ताचो अपमान केलो. कसो अपमान केलो? ताजे कडेन एक हें मागलें, सॉरी म्हणपाक लागलो ताका. कित्याक सॉरी म्हण? कित्याक इतिहासीक कितें तरी घटना घडलेल्यो अशें तो म्हणटा. असो ताचो अपमान केलो. आनी शिमरो कसो आज त्याच पोर्तुगल देशान वचून उदक कशें सप्लाय करपाचें आजी शिकोवन घेवपाक खंय तो गेला. तो उदक कशें सप्लाय करपाचें हाका शिकोवन घेवपाक गेला काय वॉटर ट्रिटमेंटाक गेला हें आजून खबर ना. पूण जायते जाण म्हणटा वॉटर ट्रिटमेंटाक गेला म्हणून. आमकां एकच म्हणपाचें आसा, आम आदमी पार्टी एकच प्रश्न विचारता की तूं आज ज्या देशान गेला थंय वेस्टर्न कल्चर, ज्या कल्चराचेर तूं सामको एगेन्स्ट उलयता, तुजी सनातन संस्थाय एगेन्स्ट उलयता, त्या वेस्टर्न देशान वचून तांचे कडल्यान तूं कितें शिकपाक गेला? थंय बिकिनी घालता लोक, थंय मिनिस्कर्ट घालता लोक, थंय पबां आसा, तर तूं हें सगळें आज विसरलो. आम आदमी पार्टी एक प्रश्न करता तुमकां की ही सगळीं शेमरेपणां तुमी कित्याक म्हणून करता? कित्याक म्हणून तुमी असलें राज्य चलयता? हें तुमकां सोबना, हें गोंयकारांक सोबना. प्रुडंटा खातीर विजय श्रीदत्त केळकर.
एथलेटिक्सां खातीर आयज बऱ्यो सोयी सुविधा आसा. ह्या सुविधांचो लाव घेवन देशा खातीर कितें तरी करात म्हूण भारताची धांवराणी म्हूण फामाद आशिल्ली आदली एथलीट PT उषान उलो मारलो. मडगांव रवींद्र भवनान रील्स ऑन हिल्स ह्या सायकलिंग आनी धांवपाचे विशयाचेर दवरिल्ल्या फिल्म महोत्सवाचे उक्तावणाक ती आयिल्ली. आयतारा सांजे मेरेन हो महोत्सव चलतलो. 1980 PT उषा गोंयांत पयले फावट आयिल्ली. आता रील्स ऑन हिल्स फिल्म महोत्सवाच्या निमतान तिचो गोंय भेटीचो योग आयलो. Comparatively in our time and now the lot of changes are there. We can't compare with the Europe but still lot of changes and lot of things are there. And I think we should concentrate more on grassroots level, then it will be good for to achieve. I had been here in 1980s. And I don't know that I have to speak here. And when earlier we asked, there is no speech, they told me, so I don't know how to speak. But still I started my sports career at the age of 13. And I have won 103 international medals and 800 meters, more than 800 national medals for the country. That also without any facilities like synthetic track I have seen in Moscow Olympics. Now every state and every district there is a synthetic track. They are hiring foreign coaches, physios, massages and lot of facilities throughout year, coaching camps, good international standard of multi-gym, everything is here, exposure, everything is here. So see, without in my sports life I could achieve everything except the Olympic medal. Missed it by 1/100th of a second only because of lack of exposure. So now you all have the facilities and make use of it and do something for our country. PT उषा जातात म्हटलें की 1980s आपण पयलीं आयिल्ली तेन्ना आपण परती आतां पावता. हेंच एक अचिवमेंट म्हाका दिसता की जे आमचे देशाक फॉरवर्ड करपी एथलीट्स हांची याद करप, तांकां परते आमचे गांवांत हाडप आनी भुरग्यांकूय थंय हाजीर करप. कित्याक भुरग्यांक हें इन्स्पिरेशन, एक फुडली पिळगी इन्स्पिरेशनान फुडें वचपाची गरज आहा. आनीक तिणें सांगलां ते भशेन तेन्ना कांयच फॅसिलिटी नाशिल्ल्यो, आतां सगळ्यो फॅसिलिटी आहा. अशें आसतना आमचो येदो व्हडलो देश जंय इतलो व्हडलो ह्युमन रिसोर्स पोटेन्शियल आसा, कित्याक आमचें पॉप्युलेशन इज नाव कन्सिडर्ड एज ह्युमन रिसोर्स पोटेन्शियल, इतलें आसून पसून आमकां ती मेडलां कित्याक मेळना, हे प्रश्नाचें उत्तर आमीच काडप. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. हे बुलेटीन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.